ताबोर दोंगरार जेजूच्या रूपांतरा वेळी मोइजेक आणि एलियाक पळयल्ले शिस दोंगरार तावन सकला देंवतात. जेजू मात्र तांकां मनशा पुताक मेल्ल्यांतलो उठयसर तुमी पळयल्लें कोणाकच सांगिनाकात म्हणून ताकीद दिता. मनशा पुताच्या मरणा आनी जिवंतपणाची सावळी रूपांतरांत दिसची दोंगर देंवताना जेजू दाखोवन दिता. मेसिया येवच्या आदीं एलिया येवंक जाय म्हणून जुदेव राखून आसले. जेजू लागीं शिसांनी हेच विशीं उलयतना जेजूची उतरां एका फाराक दोन सुकणीं म्हणले परी दोन संगती स्पश्ट करतात. पयली, येवंकाचो एलियाच स्नानीक जुवांव, आनी दुसरी, एलिया उपरांत येवंकाचो मेसियास जेजू. स्नानीक जुवांव थंय एलियाक आनी जेजू थंय मेसियाक पळोवंक सुवार्ता शिकयता मात्र न्हय, दोगांय थंय कशें दैवीक योजन खरें जालां म्हणून समजयता. जुवांवक मेळिल्लो तिरस्कार उल्लेख करचो जेजू आपणाक मेळोवंकाचो तिरस्कारी वर्णिता. जुवांव परींच मनशा पुताकी जायतें सोसूंक मेळटलें म्हणलीं उतरां क्रिस्त येण्याच्या काळार आसच्या आमकां नातालांतल्या नावालांत कुरसायलोलो क्रिस्तच भेटतलो म्हणून शिकयतात.